सेरनाबाती 2018 रेप केस जाल्ली। तातूंतलो आरोपी ईश्वर मकवाना विशीं पेपरांनी लुकआउट नोटीस काडिल्ली काय म्हूण प्रश्न आमदार विजय सरदेसाईन मुखेलमंत्र्याक विधानसभेत विचारलो। ताचेर मुखेलमंत्र्यान विजयाक जाप दिली। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। स्पीकर सर, वो ईश्वर मकवाना म्हणून जो आहा तो एक्युज्ड आशिल्लो एक केसीन सेरनाबाती रेप जाल्ली 24 मे नायट 2018। तेन्ना हांव मंत्री आसलो। ओगीच सांगता तुका, नवलेश देसाय म्हणटा तो फातोर्डेचो PI आसलो। ताका एडिशनल चार्ज थंय घालून ताणें 24 आवर्सान ते दोग जाणांक धरले। धरतकर हे ईश्वर मकवानाक तुवें क्रायम ब्रांचाक केस हे केली 2019 98 ऑफ 2019। आतां म्हजो एकूच क्वेश्चन आहा, तूं ऑफिसाक तुका स्टाफाक विचार, डिपार्टमेंटाक विचार, प्रोक्लेमेशन नोटीस काडची पडटा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर म्हणून। ही तांणी काडिल्ली काय कितें? कित्याक ही इज नाव एन ऑफेंडर, ही इज वॉन्टेड। स्पीकर सर, इंडियेचे टॉप न्यूजपेपरांनी नोटीस वॉन्टेड म्हणून घालचें पडटा, लुकआउट नोटीस म्हणून काडटात ते। ही लुकआउट नोटीस तांणी काडिल्ली काय? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट म्हणजे देश सोडून जर तो धांवलो म्हणून ते इमिग्रेशनाक नोटीस धाडची पडटा, ही धाडिल्ली काय? आनी स्पीकर सर, ताजे फुडें अशें आहा की लेटस्ट पेगॅसस आयलां, ते पेगॅसस तुमी आमचेर लायतात, तुमी तांचेर लावंक जाय। लेटस्ट स्पीकर सर, एक मिनिट स्पीकर सर, हे जोडपाचे असता खंय तरी व्हरोन आमी तुजे कोंत्र आहा। आय एम व्हेरी सिरियस अबाउट दॅट केस म्हणून आम्ही सांगले, हांवें मेन्शन केली आणि परतूय सांगले सांगता मरे तुका सगळे हाडून जोडू नाका हांवें सांगले ना तूं तांकां विचार मरे, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर म्हणून काडली काय म्हणून। हांव सगळे विचारता। मागीर तांचो मोबायल फोन, इलेक्ट्रॉनिक नाल्यार लेटस्ट टेक्नॉलॉजी सर्वेलन्स जे पुलीस करता, हें तांणी केल्लें काय कितें? हें इमिग्रेशन ऑफिस विजय मल्ल्याक केलां मरे, इमिग्रेशनाक नोटीस घाल्या ताका वॉन्टेड म्हणून। हे ईश्वर मकवानाक कित्याक केली ना? इट इज अ गँग रेप। सस्पेक्टेड आसा तो वयर गेलो म्हणून, वयर गेलो हे बाकीचे सगळे सांगता। अरे वयर वचचे पयलीं आतां आमी 21 उलयतात, 2018 ते 21 मेरेन तो आनी कितल्यो रेप केले आसतल्यो मध्य प्रदेशान वचून, कोणाक गॅरंटी आहा? झिरो ऑर मेन्शन मी ते प्रोक्लेमेशन ऑर्डर बी काढले जाल्यार विचार तांकां।